बार्देशांची आयची अपडेट दिता आसतना गेले 2-4 दीस जाले जो जोराचो पावस येता ह्या पावसान खुबशे कडेन म्हणजे म्हापशान धर बाकी चडशे गिरीन चड इफेक्ट जाला बाकीचे खूब कडेन शेतांनी उदक भरला थोडी ल्हान ल्हान न्हंयो पोंयो बीन आसा तेतूनय उदीक भरला आणि दुसरी मेनली म्हणजे गिरी दर वर्सा उदक भरता पूण हे फावट खूपच उदीक भरले आणि पंचायत घरान तर वर्सा वयतातूच पूण हे फावटूय खूब उदीक भरला आनी पंचायती सध्या तरी बंद आसा लोकांच्या कामांक लागूनय बी पंचायतीन वता जाल्यार वाटूय ना दोशी वाटेनसून पंचायती कडेन वचपाक लागले ती वाट बंद जाली आसा मेनली जे आतां हायवेचे काम जे चालू आसा आणि उदक भरपाचे प्रत्येक फावटी शेतांनी पासून जे गिरी बस्तोड्या सुकूर जाल्यार हे जाग्या वयले जी शेतां आहा ते शेतवाल्यांक दर वर्सा असो पावस पडलो काय जो प्रॉब्लेम जाता ह्यो तार न्हंय जी आहा म्हणजे ती बस्तोड्या मेरेन पावल्या ते न्हंयचे जे हायवेचे काम करता आसतना जे ब्रिज 2-4 ब्रिज मेळ्ळ्या थंयसर तारी कडलो ब्रिज जालो मागीर ग्रीन पार्का कडेन ओवर ब्रिज जालो मागीर त्याच्या डिस्टन्साच्या मदीं एक ब्रिज जालो आणि हे काम करता आसतना जी सगळी माती आहा पळय ती सगळी ते न्हंयन गेल्ली आसा आनी तेका लागून उदकाचो फ्लो जायना आनी सगळे उदक आहा पूल सगळे आख्खे जर तूं बसतोड्यासून जावं जर पयलो जाल्यार सुकूर मेरेन सगळे म्हणजे परवरी सुकूर मेरेन सगळें उदक भरलेलें दिसता शेतां सगळीं बुडलेलीं दिसता गिरीची सगळीं शेतां बुडलेलीं दिसता बस्तोडची सगळीं शेतां बुडलेलीं दिसता तशेंच बाकी कडेन खूब कडेन बार्देशाच्या चडशे कडेन उदक भरलेलें दिसता ह्या खातीर शेतकऱ्यांचें लुकसाण जाल्यार लोकांकूय लुकसाण जाल्यार फुडें जर 4 दीस पावस पडत रावलो जाल्यार उदक वाडपाची शक्यता आहा दुसरी जे लास्ट टायम तिलारीचे उदक सोडून जे शापोरा न्हंयच्या भितर जे उदक भरलेले आनी त्या गांवांक जो इफेक्ट जाल्लो हे जर अशेंच जर पावस जर चालू जाल्यार ही भंय लोकां मदीं जाल्लो आसा कित्याक जर ते उदक भरले जाल्यार ते तिराळचें उदक जर सोडलें जाल्यार परतून गेले फावटची लोकांक जितले त्रास हे जाल्ले भंय जाल्लो आनी त्रास जाल्ले तशी जावपाची भंय ह्या बार्देशान चडशा वाठारांत जाल्ले आसा दुसरे आयज म्हापसा नगरपालिकेची आयज पयलीच नवें कावन्सील जाल्या उपरांत आयज पयलेच फावट कावन्सील मिटींग जाली आणि हे कावन्सील मिटींगेन खूब विशय डिस्कस जाले तेतून मेन एक विशय आसलो तो गेल्या कावन्सिलान जी म्युनिसिपल लायब्ररी आसली ती लायब्ररी सेंट्रल लायब्ररी आसा ती म्हणजे डिस्ट्रिक्ट लायब्ररी करपाची म्हणून तेच्या कडेन तेंच्यांनी उलोवप चालू आसलें जी ओल्ड म्युनिसिपालिटीची म्युनिसिपल लायब्ररी जी पयली पुर्तुगेज टायमा पासून जी लायब्ररी आसली ती सेंट्रल लायब्ररी दिवपाचो जो निर्णय केल्लो तो आयज तेंच्यांनी ह्या नव्या कावन्सिलान तो निर्णय आमी म्हणजे फाटी घेवन जी म्हापसा म्युनिसिपल लायब्ररी आसा ती लायब्ररी फक्त आमची म्हापशाची आयडेंटिटी आसा आनी इवन बार्देश तालुक्याचे खूब जाण जे वाचक आसा जे आहा म्हणजे डेली वर्तमानपत्रां म्हणजे पेपर वाचपी किंवा जे बुकां म्हणजे जे लायब्ररींतसून बुकां व्हरपी आनी हे आसले पळय ती बार्देशांच्या जावं कॉलेजीच्या स्टुडंटांक पासून ती बरी पडटली तेका लागून ती लायब्ररी आमी परत चालू करची हो निर्णय घेतलेलो आसा तशेंच थोडे टॅक्स वाडयले आनी कितें केलें हो आयज कावन्सील मिटींगेन डिस्कशन जाला ही आसली आयची बार्देशांच्यान अपडेट